राजा पाछेची विश्वास तुझ परोस मनशांचे सगळं विश्वासून रावचे परोस दान दौलतीची आपल्या
लागीं असल्या वस्तूंचेर भाटां बेसाचेर गिरेस्तकांचेर विस्वास दवरचे परोस सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता ती अदीक सुवादी. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता ती अदीक सुवादी. Lord, I trust you. I am so vulnerable. I am so sinful, shameless. I am so weak and sick, Lord. I trust you. Praise the Lord. दुनिया तुझी राह विश्वास तुझी राह वावर करता तू मौसम के तू उज्ज्वल मौसम तू धारुक मौसम तुझी विश्वास Thank you, Jesus. तुझी वावर Praise you. तुझी तूच म्हजी बोल तूच म्हजो उजवाड तूच म्हजो शांती तूच म्हजो धीर आनी आदार. Thank you, Jesus. Jesus, I trust you. Jesus, I trust you. Jesus, I trust you.
Hallelujah, 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 hallelujah. मोगचलो थोडा वेळ आम्ही देवाच्या उतराची ध्यान करता. सगळ्यांनी आपले बायबल तयार करची. पातक्याचो मोग कर, पातकाचो द्वेष कर. Love a sin. Hates a sin. पण मनीस जियेता आसतना जायत आमी पातकाचो मोग करता आनी पातक्याचो द्वेष करता. बाबडीनो देवाचे उतर बरोबर बरोबर आमकां सांगता पातकें बरी वचोंक पातकांनी वचची येता. तुका ताळणे घालता त्या जाग्याचेर वचून तो जागो बरो, तो जागो बरो. थोडी कडेन अशें जाता तुज्यान त्या मनशाक सारवार करूं येता, बरी गजाल. पूण थोडी पावटी म्हज्यान म्हाका सारवार करूंक जायना, पण आमी दुसऱ्याक सारवार करूंक येता. पावलो तुजी मन बरें, गूड इंटेंशन, बट यू कॅनॉट. आनी हेवच्यान तुवें नासून जाता. अशे वेळार आमी चुत्राय धरूंक फावता, चुत्राय धरूंक फावता. देखून मोगाचें न्हू, जो बेबले बरो भोंवता तो बेबलो चड जावंक शकता. जो खोटे बरो भोंवता तो चडसो खोटो जावंक शकता. जो वायटाचो भोग करता तो वायट जावपाची शक्यताय आसा. देखून थोडे फावटी आमी फ्रेंड भितर काडटा आसतना एक तर बरो फ्रेंड वचून थोडे फावटी फ्रेंड बी कोणे म्हणटात न्हू ते बरे न्हय आनी बरे न्हय ते आमचे फ्रेंड जाता. बरे न्हय आमचे तरणाटे बी इज माय फ्रेंड. आनी फ्रेंड कसो फ्रेंड आनी कित्याक फ्रेंड? कितें बरें मेळना? ना ना फादर तो न्हू बरो येता, हांव सांगाती वयता. अरे तूं सांगाती तूं वांकडे वाटे वयता. फादर न्हू तो सांगाती हांव येता. तो बाबान आनी बारान आसता, तो खोटेपण आसता, हांव येता. कॅन यू कॉल हिज फ्रेंड? द फ्रेंड ऑफ इवल. देखून बायबल उक्ती करात स्तोत्राचें पुस्तक बुक ऑफ Psalm 1 verse 1.
सर्तरीचे पुस्तक पयले स्त्रोत आनी पयलीच गोड कितें सांगता. फर्स्ट Psalm 1 verse 1. 888 page. Page number 888. मेवला सगळी मेवला बरोबर वाचूया. जो मनीस नुस्त्याची कूड घेवन चलना वा पातक्यांच्या मार्गात भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या संगताक बसना तो खरोच भागी. आनी बावटी जो मनीस नुस्त्याची कूड घेवन चलना वा पातक्यांच्या मार्गात भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या संगताक बसना तो खरोच भागी. पण पयली जो मनीस नुस्त्याची कूड नुस्तीपणाची वाट पळयता. म्हाका एका दिसा एका तरणाट्यान अशी खबर सांगली. फादर म्हणूंक लागलो सगळे बरोबर आहा न्हू ते सगळे बेवडा म्हणजे कितें बेबदे तरणाटे फादर. But they are my friend. They are all bevadas. And that is how I have to try again. म्हाका कितें करूं बेवडा. आनी फादर ते कसले खोटे रे फादर ते. एक दिसा म्हणूंक लागले चॅलेंज दवरली कोण दादले आनी कोण बायले चॅक करता. कोण दादले आनी कोण बायलो, कोण चेडे आनी कोण चेडवां. आनी सिंपल जे बरें मारता ते कोण चेडे आनी जे कांय मारनात ते कोण चेडवां. चेडवां चड मारता बाय खेळ. Today is a woman taking more than a man. म्हणटकूच ते खोट्यान अरे सरप येलो म्हणून चेडो आहा तो चेडू जाता आनी सर चेडू आहा ते चेडो जाता पळय ना. खोट्याची बुद्धी घेव. तूं खरेंच चेडवाले दाखय. सिगरेट घेवन सरप ये ड्रग्स घे यो रे आमचे बरोबरी खोटे जागे. म्हणटरी पावणू जो मनीस नुस्त्याची कूड घेवन चलना वो पातकेच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या संगताक बसना तो कितें खरोच भागी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमकां बरें मनीस जाय. ह्या प्राचीन काळांत मागूंक जाय आमी. We need good neighbors. We need good friends. We need good priests. We need good nuns. We need good teachers. We need good catechists. मागूंक जाय. म्हणटरी एक खोट्याचे बरोबर भोंवून तूं बरो जातलो ना. देखून a tongue of war between good and evil. tongue of war म्हणजे जाणा तुमी दुरी धरतात कितें करतात ओडटात. कोणाचे फायटीक चड पावर आहा तो कितें करता ओडटा. पण तूं कितलो देवाक घट आसा, कितलो देवाक लागीं आसा तें पयलें तें जाणा तुमी. हातरून सोडून कितें सोडून हातरून पळय कितें सोडूंक जाय पांय सोडूंक जाय. हातरून पळय आनी पांय खंयसर वेता आसतना म्हाजी चुत्राय रावंक जाय. देखून आमचे कांतार आहा तें सिद्धान पांय घालले छाकी निसरोन तूं सोंपला पडची लोकांगे गोरमोड ओडोशी. एक पावल घालता आसतना एक मनशा बरोबर भोंवता आसतना देवा उतर सांगता चुत्राय
फादर म्हाका खबरूच नासलोली हो चेडो येसो म्हूण. फादर म्हाका खबर नासलोली हें चेडूं येसो म्हूण. फादर म्हाका खबर नासली तो बेबदोर म्हूण, तो बेबदो म्हूण. देखून मनशा बरोबर भोंवता आसतना ताजें कॅरेक्टर कसो, ताजें जिवीत कसो, कितें ताजें. देखून बागेन पावलो कुरितान बरोवन सांगता. कुरिताचो लोक हे भाशेन वांगडा तिकड्या वाठारांनी चलपी. ह्या कुरितान देवा वचत कितें म्हणटा तें पळयात. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. 15:33. 1 Corinthians chapter 15:33. Page number 2082. 15:33. मेवला 15:33. फसवू नका, खोट्या सांगात्या घेऊन भोवशी तुझेच बरें जिवीत पाड भोवशी. खोट्या सांगात्या घेऊन हांव भोंवता, बेबद्या बरोबर हांव भोंवता, नुस्या बरोबर हांव भोंवता आनी हांव म्हाकाच कितें करता, फटयता. देखून देवा उतर सांगता खोट्या नुस्या बरोबर भोंवू नाका आनी तूं फटोवं नाका. पण थोडी अशी बी म्हणटात हांव सगळें जाणा, हांव सगळें जाणा. ना बाबा, सगळें जाणा म्हणशी परतून तूं फटोवशी. देखून फसवू नाका, खोट्या सांगात्या घेऊन भोवशी, तुजें बरें जिवीत पाड करशी. Verse 34. उठा, सैनार यात आनी तुमची वांगडी वाट सोडून दियात. तुमच्या मदल्या तोड्यात देवाची शक्ती सारकी वळूंक ना. लॉज तुमकां पूण हें तुमकां हांवें सांगचें पडलां. जाय जाणां देवाची वळख ना आनी देवाची वळख ना तांची सांगाताक पळयता. दुसऱ्याक आमी वळख घेवंक जाय आसली आनी दुसऱ्याक आमी वळख दिवंक जाय आसली. हांव सगळें जाणा, हांव कांय नको. Sometimes this also little knowledge is dangerous. आमकां वळखूच ना देखून आमी पावणू वचून बागेन पावलो. 2 Corinthians chapter 6:14. जाय ओन भावात्या बरोबर आमचें जिवीत आनी केन्ना केन्ना हें जिवीत ओन भावार्थ्यां बरोबर आमची यात्रा. पेज नंबर 2094 verse 14. वाचूया. ओन भावात्या कडेन फावो न्हय तशें समून जोडूं नाका. ओन भावात्या कडेन ते भावार्थी न्हय. आमी सगळीं देवाची भुरगीं येस, सगळीं भाव आनी भयणी येस. पूण तांचे आर दे रियली बिलीव इन गॉड? Are they really believing only God or they believe the things? Usum sat manun ताका देव करूंची येतात. म्हणटकच ओन भावाते कडेन फावो न्हय तसलो संबून जोडूंक नाका. मनीस कशी येस, मनीस कशी आमची सगळीं आमची देवाची वस्तू. मनीस कशी आमी सगळ्यां बरोबर यात्रा करूंक जाय. पूण भावार्थाची यात्रा ओन भावात्या बरोबर फुडें वचना. मुखार आमी आनी कोण वाचया. ओन भावात्या कडेन फावो न्हय तसो समून जोडूं नाका. प्रामाणीकपणान आनी खोटेपणान कशी मूळ वांगडी जावंक शकता. उजवाड आनी काळो हांचे मदीं कसलेंच भागीदारपण आसूं येता ना.
उजवाड बी सारको आनी काळोख बी सारको बरें आनी वायट एकूच ना भाग्यून आनी पवित्र आनी अपवित्रपण एकूच ना देव आनी देवचा हाजी वतोर आसा वयवो ना आसा दीस आनी रात हाजी वतोर आसा वो ना आसा उदक आनी वीख उदक पिलो आयज उदक पिया मागीर एक ग्लास भर वीख पिया पण तो आसा वो ना आसा पण वीख आनी उदक एकूच म्हणून येता Praise Lord. Hallelujah. 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 भावार्थी आणि कोण भावार्थी एक म्हणपाक जाय. Praise Lord. Hallelujah. 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 Book of Psalm 26 verse 4 and 5. Satu juga service. Verse 4 and 5. फटकिऱ्यामध्ये हांव बसना. फुटकिऱ्यामध्ये हांव बसना. बाबा जाय जाणां आमी आतां आनीक बायल म्हाका सांगता फादर ती बायल दिसाक 2 पाटी तर आमगे घेता आनी बरी गजाल दिसाक 2 पावटी ना दिसाक 2 पावटी कितें तर बरें कितें येता फादर तूं जाण मुगो ताची चेडूं मुगो ताचो घरकार मुगो ताची बायल मुगो ती मुगो बसू करून म्हणटा आपणाक हांव सदांच म्हणटा ती आयलो उपरांत हांव तिका एक झाप दिवचें तिका उलोवनी आनी वचून ना म्हणटा हांव पडटा तितून मागीर आतां कितें करता ना आतां ती पयस आसतना म्हणटा धारूच बंद करता कितलो वेळ म्हणटा धारान मारीत रावता हांव झाप करून ओग्गी बरो रावता झाप करून आनी एक दिसा म्हणटा तिणें हांवें दार धापले पयस रावन पयलें पूण हांव सांग न्हिदोंक गेल्या भशेन सारकें धार सुट्टें 2 दिसां कोणाची त्यो गार्बेज हाडटा आनी आमच्या घरान उडयता कशी गार्बेज ती गार्बेज प्रभाव नवराची काळ बरे विचार हाडचो बरें जागृत करचो म्हणटकूच देवा बद्दल सांगता फुटकिऱ्यामध्ये हांव बसत फुटकिऱ्यामध्ये बसलो एक सांग अरे बाबा तू फट तू सारको ना तुझें जिवीत बदल तुजी सांगपाची गरज तें तूं सांगू देव तुका ती पावयता जाल्यार कितें कर बस आनी सांग नाजाल्यार तूं फुटकिरो जावं ताचे मदें बसू नाका मुखार या आनी दोंग्या बरोबर हांव भोंवना आनी दोंग्या बरोबर हांव भोंवना दोंग्या बरोबर भोंवनाका हांगा एक आनी थिंगा एक 2 पानां करपी मुखार या नुस्त्या मनशाच्या सांगाताची म्हाका वीट येता नुस्त्या बरोबर भोंवनाका पूण नुस्त्यान ती माग नुस्त्यांक आदार दी नुस्त्यांक पडलेल्यांक उखलूंक आदार दी कंटिन्यू खोट्या मनशा मध्ये हांव कधीच बसपाचो ना खोट्या बरोबर हांव कधीच बसपाचो ना सगळ्यांक पातकी न्हू सगळें पातकान जिया ना पण थोडे अशें बी घडटा थोडे न्हू आपणाचेरूच पात येता पूण सगळें जाण हांव पारोडा म्हणटा त्या गांवांत आसा आनी ते गांवांत वचून फुडें रोखडेच 2-3 दिसांनी न्हू बुट्टी आयली तो गांव पळय हा बुट्टी फामाद त्या गांवांत वर्साक 4-5 फावटी बुट्टी आयली
सगळें बुडटा. बुडल्या उपरांत हांवें आयकल्लें मारुड्याक बुट्टी येतात म्हणून. ती बुट्टी हांवें केन्ना पळोवंक ना. आतां ती इगोशीन हांव गेल्या उपरांत बुट्टी पयली आनी कोण एकट्याक हांवें सांगलें, म्हाका म्हणलें ह्या उदकांतल्यान वचूंक जाय, म्हाका उदकांतल्यान वचूंक जाय. आनी ताणें म्हाका म्हणलें फादर म्हणलें डेंजरस, ते बुट्टीन केन्ना केन्ना मनीस बुट्टीन बुडटा. तुका जाय जाल्यार न्हू हांव तुका गायड करता. नियरली 1 किलोमिटर तो मुखार येता, रस्तो इतलें उदक, वेता उदक इतलें घुमटी पाव. आनी आय वॉन्ट टू प्रे एंड गो. त्या रस्ते सारको मोदें तुवें वचूंक जाय, मोदेंच वचूंक जाय. मोदें तूं सायडीक गेलो जाल्यार भितर वयतलो आनी पोंवपाक पडलें जाल्यार मनीस तें पोंवपाक गेलें जावचें ना. म्हणटकूच आमी सगळीं घाण उदकान बी आमी सगळीं गार्बेज उडयता पळय, हिंगा कितें गार्बेज सगळी एकठांय जाता भायर. खंय पडलो ती सगळी गार्बेज तितलें न्हू, तेच भितर ज्वाणे येतात ते मोराक मोर पडटा न्हू, ती ज्वाणे बी येता, सगळी ज्वाणे पडटात हेतून. आनी सारकी स्वीट चलोन एका सायडीन दुसरे सायडीक पावलो. थिंगा मागीर एक मनीस मेळ्ळो. ताका हांवें सांगलें, अरे बाबा आयज ही बुट्टी न्हू, बरी बुट्टी आहा, तूं वचो, आलतोडीसान पलतडी वचना. आनी ताणें मी ताका अशें सांगलें, हांव हे बुट्टेनूच जल्मला. कितें जल्मला? बुट्टेन जल्मला. आनी बुट्ट्यांतल्यान जितले फावटी बुट्टी येता तितले फावटी हांव गेला. तूं कोणा सांगताय? कितें करनाका म्हणून, कितें करनाका म्हणून? बुट्टिल्ल्यान वचना तूं कोणा सांगताय? आय थिंक ही इज मेबी 60 years समथींग लायक दॅट. कित्याक ही इज ऑल्सो नेटीव, ते गांवचोच तो. ताका जाय जाल्यार सांगलें आनी तूं वचनाका, काळोख जाला, तूं वचनाका. ताणें कोणाचें आयकोंक ना आनी तो उदकान भितर सरलो. उदकान भितर सरलेलो मनीस आलतोडीसान पलतडी पावलो. क्रिस्तुसान कसो पावलो सगळ्याक सोदता. मागीर 24 वरांनी मेल्लो वयसर. बाबडीनो जायते फावटी हांव म्हजेरच पातयता आनी वायटाची सुवातेची इतलो सोरो केल्यार, इतले खोटेपण केल्यार, इतले पातक केल्यार, कोण सांगता वायट जाता म्हणून? सदां सांगता हांव, जो पर्यंत देव आमकां धरून रावता तो पर्यंत वयर सुद्धा. जे सात देव आमकां सोडटा, आमी आमचेर पातयता, नुस्त्यांची वायटाची बुद्धी घेवन आमी जियेता, तेन्ना देवचार आमकां गिरासूर रावता. हालेलुया, 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 हालेलुया. वायट मनशां बरोबर आमी वचूंक जाय, तांकां वायटांतली भायर काड. बाबा तांकां देवाचें उतर, तांकां हें जिवीत न्हय रे बाबा, ही वाट न्हय म्हूण सांगू. वायट मनशां बरोबर आमी हें देवाचें उतर दिवंक आमी वचूंक जाय. पूण जायते फावटी म्हजी सांगी ना, हांव आनी तुका कितें फादर तो चेडो बरो म्हणून हांवें म्हज्या पुताक ताजे कडेन वचूंक दिलें, पूण तो खोटो म्हूण हांव नकळो आसली ना. देखून जेजू बरोबर बरोबर पातकेगेर वेता, ताका पातकी दवरपाक न्हय. पातक्या बरोबर जेवता, ती पातकानूच उरपाक न्हय. जेजू पातक्या पोतून भाग्यून करून पातक्या बरोबर येता. हांव तर पातक्यांक भाग्यूनपणाचें बाळ टाकूंक वेता जाल्यार बरी गजाल.
हांव पातक्यान आनी पातकी करूंक येता जाल्यार हें म्हजें खोटेपण आनी म्हजें नशीबपण. हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाचें उतर जेजू भगवान वर पातकेन आमकां उडोव करता. मार्क चॅप्टर 2 verse 15. Mark 2 verse 15. Page number 1826. मेवला आनी अशें घडलें आनी अशें घडलें ताच्या घरान ताच्या घरान जेवणाक बसलो आसतना साबार दोन सुद्दां आनी बाकी मनीस लेखलेले मनीस जेजू आनी ताच्या शिष्यां बरोबर जेवणाक बसले. कशे मनीस हे पाताची दूध दोतले मनीस हे पातक रडटले मनीस हे जिवीत बदलतले मनीस हे पातकी पूण बक्षिल्ले नसली करूं सोदतले मनीस हे. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. पातकी म्हूण लिखताले ते मनीस जेजूच्या शिष्यां जेवणाक बसले. तो जायते ताचो पाव करताले. बाबनो जायते पातकी मनीस आसा. आमी सगळीं पातकी जेजू फाटल्यान जिविताची नवसरी कर. देवाचें उतर मानून घे आनी जाय जाणां देवाचें उतर दिवचें आसा. ते वावराक देवान तुका आनी म्हाका आपयला. ते वावराक फुडें वच. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. वर्स 16. आनी तो दोन वसुंधरा आनी पातक्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारीज पक्षाच्या धर्मशास्त्रांनी ताच्या शिष्यांक म्हणलें, दोन वसुंधरा आनी पातक्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पिता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसा तांकां पूण वायट आकारान की वैताची गरज. हांव सगळ्यांक न्हय पूण ओगुण्याक हांव आयला. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू पातक्यांचो मोग करता, न्हय पातकांचो. जेजू पातक्यांचो मोग करता, न्हय पातकांचो. देखून जेजू तांचे बरोबर जेवता. तांची पातकां आमी मनशां कितें करता जाणा, आमी पातक्यांचो द्वेश करता आनी पातकांचो मोग करता. तूं तर पातकांचो द्वेश करपी आनी पातकांचो मोग करपी. प्लीज ही वाट तुजी न्हय. देखून बरें उदाहरण मेळटा पवित्र पुस्तकान. बरें उदाहरण जॉन चॅप्टर 8 verse 10 to 11. बरें उदाहरण ते. पेज नंबर 5938. एक पोदवारी उसरी पातकी म्हूण कायद्या प्रमाणे, शास्त्रा प्रमाणे, चाली प्रमाणे कितें करूंक हाडली? पात्रांनी जिवेशी मारूंक हाडली. कायद्या प्रमाणे, चाली प्रमाणे पात्रांनी जिवेशी मारूंक हाडली. मागीर ही कायद्या प्रमाणे, चाली प्रमाणे पात्रांनी जिवेशी मारूंक हाडलेले भायले कितें म्हणटा जेजू? जॉन चॅप्टर 8 verse 10 and 11. मेवला नव्यान
नीट जाऊन जेजून तिका म्हळें कितें म्हणलें बाई ते खंय आसा बाय ते खंय आसात आय लायक दॅट वर्ड बरें उतर ते सगळो लोक वसुरेक ओदबारी म्हूण लिखतालो कितें म्हणून लिखतालो ओदबारी प्रॉस्टिट्यूट हालत वायट स्वभावाची कुडीचो धंदो करपी कुडीक थोडे कॉलवून म्हणटाले जाय पूण जेजू वसुरी कितें म्हणटा बाय ते खंय आसात सिद्ध काय बरें उतर ते घेव पातक्यान बी वयता न्हय म्हाका दुसऱ्याची केन्नाच वायट घेनाका केन्नाच घेनाका हांव जायत फावटी सगळ्याक सांगपाचें एक भशेन केला तितले बरी सांगात एक 10-20 पाटू सांगता आसतना एक भशेन आसा बऱ्या म्हजे लागीं हांव एक मनीस म्हजे लागीं वायट आसा ते वायट केन्ना घेनाका केन्नाच घेनाका कित्याक ते वायट घेवन तुमी बरी जातली वय ना केन्नाच बरी जावची हांव तें प्रिंसिपल तुमचे लागीं वायट ना आसा वो ना ते तुमचे वायट घेवन हांव बरो जातलो वय दिसता ना सगळ्या मनशा लागीं बरें आनी वायट आसा पळय वो ना दुसऱ्याची वायट घेवन हांव बरो जायना म्हजें वायट घेवन तुमी बरी तो फादर सांगता कोण जाता दॅट इज सेकंड दुसऱ्याचे वायट घेवन हांव बरो जायना जाल्यार दुसऱ्याचे वायट हांव कित्याक घेवं म्हाका बरो जावपाक जाय जाल्यार दुसऱ्याचे वायट हांव कित्याक घेवं दुसऱ्याचे सदां फादर केला म्हूण तूं करनाका प्लीज फादर केला म्हूण बरें तें दिसलें हें बरें दुसऱ्या कडेन बरें आसा आनी वायट आसा मनशा कडेन म्हणटच कोण न्हू दुसऱ्याचे वायट घेवन तूं वायट जायनाका ताणें म्हाका फडान घातलो म्हणनाका दुसऱ्याक केन्ना वायटूय बी दिनाका वायट दिनाका प्लीज डोंट टेक माय विकनेस एंड यू डोंट बी अ वीक नो तुमकां जर ह्या वस्तू मनशां सगळें कितें बरें आसा बरें आसल्यार घेयात वायट केन्नाच घेनाका म्हणून कोण न्हू जेजू हांगासर ती वस्तुरीक वायट वस्तुरी खोली ती तिका म्हणटा बाय ते खंय आसात मागीर कितें म्हणटा कोणें कासीचें फोर्मोण मारूंक ना फोर्मोण मारूंक जाय आसलें कायदो सांगता कोणें बुधवार करीत जाल्यार अशे बायलांक आनी दादल्यांक फातरांनी जिवेशी मारूंक जाय आसलें कायदो सांगता पूण कोणेंच कासीचें फोर्मोण मारूंक ना मागीर ताणें तिणें म्हळें कोणेंच ना सायबा आनी जेजून म्हळें हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना वच आनी या फुडें आनी पातळ करूं नाका गो सीन वच आनी पातळ करूं नाका आमी सगळीं वचत देखून पावडनो पातकांक उडयतले पातकांक तुका जे मनीस घालूंक सोदतात त्या मनशांक पयस दवरूंक जाय त्या मनशांक पयस दवरूंक जाय दुसरें त्या मनशांक तुज्या तूं बदलूंक जाता देवाचें उतर दिवन बदलूंक जाता जाल्यार प्रयत्न कर सांग तांकां तिसरें सदांच आमी सगळीं पातकी देखून दुसऱ्याचें बरेंपण आसा घेवंक जाता जाल्यार दुसऱ्याचें बरें घे आनी बरो जा दुसऱ्याचें वायट घेवन वायट जायनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 रचित कोण गावा भयणी
चितकोन भावा भयणी मोलाचे नवे सावली. हे वेळार बाबडो अख्खे संवसारा खातीर अख्खो पडलेलो उचाबोड जाल्लो संवसार देवा तुजी काकुतीन कर. तर एका राष्ट्राक शांती समाधान दी. अख्खी भविष्यभराक आमी सांबाळ दवरया. सगळे पिडेवंतांक जाय जाल्यार प्राचीन उपास मागणे करून परतून जिविताची नर्सरी परतून जिवेक येवंक सुद्दां आशिर्वाद मागता. सर्वेस्परा तुजी पळसा तुज्या आशिर्वादाक रावता. ह्या आशिर्वादाक तुवें पळय. Holiest sacrament of the altar, have mercy on me. Holiest sacrament of the altar, have mercy on me. Holiest sacrament of the altar, have mercy on me, Lord. Holiest sacrament of the altar, have mercy.